पयलीं हांव आमचे पुलीस आनी त्या सगळ्यांची रिव्ह्यू मिटींग घेतली। आमी फाटले 3-4 दीस कंटिन्युअसली हांव स्वता पर्सनली मॉनिटर करतालो। हांव पळयता की आमचे गोवा पुलीस हांच्यांनी म्हणजे इन्सिडंट जायना फुडें 6 लोकांक भितर उडयले, 3 ऑफिसरांक सस्पेंड केले आनी ताज्या उपरांत एक भितरलो ओनर जेका दिल्ली अरेस्ट करून गोंयांत हाडलो। 2 जे क्लब ओनर आशिल्ले तेजे थायलंड हांगासर गेल्ले, तांची LOC ओपन केली, तांकां ब्लू कॉर्नर नोटीस सर्व केली आनी ताज्या उपरांत तांकां रिजनल पासपोर्ट ऑफिस हाका तांचो पासपोर्ट कॅन्सलेशनाक धाडलो। वीथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल एजन्सीज म्हणजे होम डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्स हांच्या सगळ्यांच्या सहकार्यांत आमी तांकां आज सकाळी फुडें डिटेन करपाक शकले। पर्सनली हांव म्हणजे होम मिनिस्ट्री आनी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्स आनी सगळ्यो एजन्सीज हांकां धन्यवाद म्हणटा की विदीन 4 दिसाच्या भितर ही केस पुराय क्रॅक करता आसतना तांकां दोगांयकूय आमी थंय डिटेन केला। थोड्याच दिसाच्या भितर आमची स्पेशल गव्हर्मेंट ऑफ गोवा पुलीस आनी CBI पुलीस थंय वचून तांकां पर्सनली गोंयांत हाडटले। हांवें जें पर्सनली सांगलेलें की विदीन शॉर्ट स्पॅन ऑफ अ टायम तांकां बिहायंड द बार आमी उडयतले। म्हाका खरोखरूच बरें दिसता की पुलिसांनी प्रॉम्प्ट रित्या आनी सेंट्रल एजन्सीनी काम करून म्हणजे ह्या लोकांक परत एकदा बिहायंड द बार हाडपा खातीर सगळ्या जाणांनी फास्ट ट्रॅक पद्दतीचेर काम केलें। अजुनूय बी म्हणजे अशा पद्दतीचे हे इन्व्हेस्टिगेशन्स ह्या केसीचे पुराय चालू उरतले आनी सगळ्या जाणांक जेका कोणाक जितकी कायद्यानुसार तांकां शिक्षा दिवपाक मेळटा तितकी तांकां शिक्षा दितले हेजे हांव खात्रीशीर सांगूं शकता। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।